obviously item which becomes much cheaper than the market will start moving towards the hotel. It's logical. म्हणून हांवें कितें सांगलें तुका की we are making modification by which common man will be able to buy it. सुभाष सांगलें की 1 ऑक्टोबराच्यान हांव रिलीज करता. सुभाष आता हांवें ताका अशें सांगून ना की तुका थंय म्हारग पडटा म्हणून तूं पेट्रोल भर आनी ते पयशे वाचय आनी मागीर थंय घे, हें हांवें ताका सांगून ना. हांवें ताका कितें सांगलें, पेट्रोलाचेर डायरेक्ट कॅश सबसिडी बॉल्सान वता मनशाच्या. जो मनीस पेट्रोल भरता पळय, म्हयन्याक समजा एक 50 लिटर पेट्रोल भरलें, 40 लिटर, कॉमन मनीस सादारण हांवें चवकशी केल्ली 25 ते 30 लिटर भरता, ताका डायरेक्ट 300 ते 500 रुपया फायदो जाता. ताच्या बॉल्सान डायरेक्ट पावता ते. ताज्या खातीर रेशन कार्ड दाखोवपाची गरज ना. श्रीमंत पयशांक कशें चार्ज करपाचें तें हांवें केल्लें आसा ऑलरेडी. लग्जरी गाडयांचे टॅक्सीस वाडयल्ले आसा. त्यामुळे गरीब मनशाच्या बॉल्सान किंवा मिडल क्लासाच्या मनशाच्या बॉल्सान हे वता. भाजयेचो रेट म्हारग आसा पळय तो फक्त गरीब क्लासाकूच त्रास दिना, तो मिडल क्लासाकूय काबार करता. त्यामुळे वेरेज वन वे पेट्रोलाच्या हातूंतल्यान आमी थोडीशी कॅश सबसिडी ट्रान्सफर केली. 1000 रुपया आमी बायल मनशेक प्रत्येकाक दिवंक सोदता, तिका डायरेक्ट. त्या शिवाय हांगा सुद्दां 1 ऑक्टोबरच्यान म्हाका तितलो टायम जाय स्कीम जाग्यार घालपाक. आमकां बसून आमी स्कीम जाग्यार घालून वी वील मेक अरेंजमेंट बाय वीच कॉमन पर्सन वील बी एबल टू परचेस इट. फ्रॉम 1st October that will come. Meanwhile, I will monitor and ask them if rates go above limit, they should intimate. We will take action on that also. स्पीकर सर, म्हाका एक विचारपाक जाय की फाटल्या सरकारान भितर भाजयेचे दर स्थिर रावपाक जाय, तशेंच जे लोकल वेंडर्स वेजिटेबल वेंडर्स आसात तांकां कितें तरी मदत जावची आनी हातूंतल्यान भाजयेचें प्रोडक्शन जावचें गोंया भितर म्हणून 5000ची वेजिटेबल वेंडर म्हणून एक स्कीम काडिल्ली. म्हाका खबर ना पूण त्या वेळार खुबशे कार्यकर्ते तांणी केन्ना भाजी विकली ना आनी म्हाका दिसता कितें मेकॅनिझम वेदर देर वॉज एनी मेकॅनिझम टू फायंड आउट वेदर द एप्लिकंट्स वेर रियली वेजिटेबल वेंडर्स आनी कितले अशे सोशल वेलफेअर सांगता ते सगळे मागीर खूब रोमट जाले. प्रत्येक जाण भाजी करपाक घराच्या फाटल्यान सुद्दां करता. पण तो विशय जो आसा तो तुका उत्तर जाय जाल्यार म्हादेव नायकाक सोशल वेलफेअरान विचारचो पडटलो. आनी एक गोश्ट सांगता, भाजयेच्या हाका रेशन कार्ड दाखोवपाची गरज ना एज पर द स्कीम. इट इज ओन्ली फॉर ग्रोसरी आयटम. रेशन कार्ड रिक्वायरमेंट इज ओन्ली फॉर ग्रोसरी आयटम्स इन दॅट स्कीम. The vegetable part of it, but part of the scheme was done like that, so that hotela वचना अचाक. कितें जाता, तूं एकदां हाडलो, एकदां घेयलें, एकदां तुका आयडेंटिफाय केलो, गाड्याचेर एकलो मनीस येता आनी विकीत तो मनीस बारीक सगळे गांवचे लोकांक वळखता. सो इट्स नॉट अ बिग थिंग. रेशन कार्ड इक्विपमेंट दाखयता. तातूंत भितर तथ्य आसा म्हणून हांवें कितें सांगलें की आनीक 2-3 दिसां भितर वी वील वर्क आउट अ मेकॅनिझम वेर इफ द रेट गोज अबव बियॉन्ड, म्हणजे रफ मेकॅनिझम 100% गॅरंटेड परफेक्ट जातलो हाची गॅरंटी हांव दिना. परफेक्ट हांव दिता तुका 1 ऑक्टोबरच्यान. आतां हांव रफ मेकॅनिझम वर्कआउट करता वेर इफ द वेजिटेबल शूट्स अप बियॉन्ड द लिमीट वी वील इमिजिएटली दॅट मेकॅनिझम वील कम इन टू रोल. म्हणजे 38 रुपया कॅरेट जावपाक दिना, पण 20 रुपया पर्यंत जालो जाल्यार थंय कट ऑफ जातलो. पोटेटो इज ऑन रायज फॉर एक्झाम्पल. उदका पावसामुळे पोटेटो कुसलो, त्याच्यामुळे पोटेटोचो रेट आयज 18 रुपयाचेर पावलो. कानो बरो आहा 10 रुपया आहा. सो कानो 10 रुपया आसत जाल्यार दॅट इज ओके मॅनेजेबल. बट पोटेटो हॅज ऑलरेडी टच 18 एंड मे गो टू 25. सो वी वील रिस्ट्रिक्ट पोटेटो टील देन से टू 20 मॅक्सिमम. 20 वयर वचत जाल्यार मागीर हांव तांकां सांगता कितें मेकॅनिझम करपाक. स्पीकर सर, एकच स्पीकर सर, एकच आयज जे आमी पळय हॉर्टिकल्चराचे किओस्क गाडे पळय दिल्ले आसात ते सरकाराक एक सूचना करून दिसता की हे जे गाडे गोंयकार घेतात आनी ताचे नंतर कोणी हुबळी धारवाडच्या मनशाक ते चलोवपाक दितात आनी तातूंतली मलय खावपाक पळयतात. एक्चुअली जे कोणी आमचे अनएम्प्लॉयड यूथ आसात जावं बाकीचो धंदो करपाचो ताजेर एक सरकारान नियंत्रण हाडपा खातीर एक कॉन्स्टंट चॅक दवरचो पडटलो. उद्यान महामंडळान तशें पळयता आमी फाटल्या सरकारान बरेचशे घोटाळे जाल्ले. तशें फलोद्यान महामंडळांनी फाटल्या 3 वर्सांक बरो एक व्हडलो घोटाळो जाल्लो. त्या घोटाळ्याचेर चवकशी सुरू आसा काय कितें? घोटाळे जाल्या, घोटाळ्यां भितर अनेक ऑफिसरांचे गळे सापडल्या. तो विशय आमी वेगळो करुया. ताचेर एक इलेक्शनूय जालें. फलोद्यान महामंडळाचो बरोचसो मोठो घोटाळो आसलो आनी तो गोंयांत बरोच गाजलेलो. हाऊच काडपी
हाजी इन्क्वायरी हे घालता बी कितें म्हणटा ऑडिट बिडीट घालता म्हणून जाल्यार पण आतां तो विशय जो आसा तो घोटाळ्याचो ना. घोटाळे कोणें केले ते फाटले सोदून काडया सगळें. डोंट वरी अबाउट इट. बट म्हाका दिसता करंट मेकॅनिझम आमकां वर्कआउट करचो पडटलो लोकांक भाजी रिजनेबल रेटान मेळपाची. घोटाळे काडया. पण घोटाळे केल्ल्याकूय शासन जावपाक जाय स्पिकर सर. म्हारग जाल्ली भाजी काय कितें ती आनी म्हारग जाल्ली जाल्यार आतां देंवोवपाक कितें केलां. घोटाळ्यात भाजी जाय इतली सवाय जावन ना. काही जाग्यार म्हारगूय खावची पडली लोकांक. ऑनरेबल मेंबर विचारता तातूंत तथ्य आहा. एक म्हणल्यार आज जर आमी रेट रेग्युलेट करूंक सोदतात जाल्यार घोटाळो चालूच उरूंक जायना. खंय तरी बंद जावपाक जाय. पॉयंट सारको आहा. तो आतां ताचेर कितें इन्क्वायरी जाल्या. हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाच्या चेअरमॅनांनी स्टेटमेंट दिला पयलोच आपूण चेअरमॅन जातकर फर्स्ट स्टेटमेंट आय हॅव रेड इज दॅट देर इज अ स्कॅम इन हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन. स्कॅम जर आसा जाल्यार कॉमन मॅन इज अफेक्टेड and if the scam continues the common man continues to be affected then there is no parivartan. We want to know what is parivartan. ताजो पॉइंट सारको आहा. त्याच्या खातीर फाटल्या चेअरमॅनाचेर पयल्यान पयलीं शासन जावपाक जाय. अजून पर्यंत तूं पळय प्रश्न विचारता ताका लक्षांत येवन नासले. ना म्हाका लक्षांत आयला तें सारकें. हांव इतलेंच म्हणटा की आयच्या दिसाक गोंयच्या लोकांक जर सफरींग चालू आहा तें पयलें जालें ताचे खातीर जाल्यार कितें करता ताचेर. इन्क्वायरी चालू आसा. फुल स्केल इन्क्वायरी चालू आसा. आता तातूंत भितर जाय स्पेशल लक्ष घालता. पण म्हाका दिसता ती इन्क्वायरी चलून एक 6 म्हयन्यान कळटलें तुमकां ऑटोमॅटीक कितें जालें. सगळ्या स्कॅमांचेर जावनी तशें नाका तें 6 म्हयन्यान कळून नाका. आतां जर तें चालू आहा जाल्यार मेळ्ळी जाल्यार ती म्हारग जाता ती भाजी ताजेच खातीर जाता आसतली. तो सांगता तें सारकें की आज जें चालू आहा तें इट मस्ट बी द सेम प्रोसेस. गव्हर्नन्स इज कंटिन्युअस प्रोसेस म्हणटाले तुमी. चालू ते तोय घोटाळो होय घोटाळो एकूच तें मागीर मोवीन म्हणटा काल ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल म्हणटा. सध्या थंय घोटाळो ना. सध्या जो पळय म्हाल हाडटा त्या रेटीन तो विकता. ताज्यामुळे कॉमन मनशाक सवाय मेळना हाजी तक्रार आहा ताका. आमी जो घोटाळो काडलेलो जेन्ना कांदो आमी हाडून 30 रुपयान विकलो 25 रुपयान विकलो तेन्ना हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन कांदो 40 रुपयान हाडून सबसिडी दिताले. दॅट वॉज अ घोटाळा. आतां म्हारग आसा हे त्या स्किमीच्या हातून बरोबर न्हय. ते रेट कंट्रोलान येवंक जाय. सो वी वील गेट द रेट अंडर कंट्रोल. जो घोटाळो जाला पळय तो फुडल्या विधानसभे पर्यंत तुका हांव ताजेर हे दिता कितें पोजिशन जाता. फुडलो प्रश्न बार्जीनी हाडटा काय ट्रकान बी हाडटा कशें. फुडलो प्रश्न श्री दिगंबर कामत 3A. Reply is as per printed. Under E, I had asked the question whether the government has assessed the requirement of the staff for Margaon police station. Maga reply mela proposal for requirement of staff for Margaon police station is under consideration of the government. Speaker sir, Margaon शहराची हे वाडत आसा and there is a requirement of force at the Margaon police station. वो प्रोसेस जरी चालू जाल्लो असलो will the chief minister tell me at the moment there is a acute shortage and what steps you will take to fill up those, at least to post those people there immediately pending this assessment and all that could take some time. स्पीकर सर सध्या आशिल्ली स्ट्रेंथ पोस्ट करपा इतले कॉन्स्टेबल ना आणि त्यामुळे आम्ही ह्या कॉन्स्टेबलाच्या पूर्ण एक्सरसाइज रिक्वायरमेंट पूर्ण केला. इनफॅक्ट moment I became chief minister I got 133 constable relieved from the VIP security which forms almost 30% of the VIP staff. 30% कमी केलो. माझ्या स्वतःचो security staff has been reduced down to 17 including plus PSO 2 म्हणजे 19 from something like 100 or कितें तरी जे कितें आशिल्लें तें म्हाकाय खबर ना कितले आशिल्ले पण 133 स्टाफ कमी केला आणि वो सगळे कडेन डिप्लॉय केलो. ह्या स्टाफाक कामूच करपाची संवय नाशिल्ली. थोडे जाणांक आपूण पुलीस आय विसरलेले ते VIPच्या सेक्युरिटी इतले मजगूर आशिल्ले की युनिफॉर्म घालचो पडटा. आयुश्यान पयले युनिफॉर्म घालणारो कॉन्स्टेबल हांवें पळयलो त्या दिसा. पण तांकां जातकच रोखडे 8 दिसां भितर आमकां नाका रस्त्यार नाका पुलिशीन नाका खंय तरी VIP सेक्युरिटीचो कारण सेक्युरिटीचेर बऱ्याचदा काम काय नसता. उबो रावप दिसभर किंवा बसप थंय. पण बेजिकली
तरी सुद्दां म्हाका दिसता स्टाफ जाय तितलो पोस्ट करपाक आमकां येना आनी म्हणून आमी एक सादारणपणे एक तिसरी बटालियन IRBची आमी रेज करता प्लस फाटल्या बटालियनचे हे करपाचो फोर्स गॅप आसा ताका सादारण 1070 DYSP पासून DYSP म्हणटू डायरेक्ट जायना पण हातूंच्यान PI पासून PSI पासून कॉन्स्टेबला बरोबर 1070 थंय घेवपाचे आहा दॅट वील टेक केअर ऑफ द रिजर्व पार्ट ऑफ इट आनी एडिशनली ट्रॅफिक आनी जनरल पुलीस स्टेशन्स जनरल रिक्वायरमेंट मेळून 920 कॉन्स्टेबल्स रिक्रूट जावपाचे आहा ज्याची संदर्भान एडवर्टायजमेंट ह्या म्हयन्या भितर केन्ना ना केन्ना एनी मोमेंट येवपाची आहा ते एकदां रिक्रूट केले प्रोसेस सर्वसाधारणपणे सप्टेंबर एंड पर्यंत सोंपूंक जाय की मागीर ही आमकां एडिशनल दिवपाक येतली कारण अदरवायज प्रत्येक पुलीस स्टेशनान शॉर्टेज टेरिफीक शॉर्टेज आहा यू कॅन आस्क एनी वन नो वन कॅन बी नो वन वील से दॅट वी हॅव गॉट एडेक्वेट प्रत्येक जाण सँक्शन स्ट्रेंथा पेक्षा काही ना काही कमी आसा. स्पीकर सर एडिशनल स्ट्रेंथ सर्वे करून किंवा असेसमेंट करून नवे रिक्रुटमेंट करतकीर दिता दिस इज ऑल रायट इमिजिएट थंय रिक्वायरमेंट कितें आसा आतां ह्या दिसा रिकॉर्ड पळयल्यार कळटलो की ह्या दिसा चोरयो मोठ्या प्रमाणाचेर थंय जातात तांकां रातचे पेट्रोलिंग करतलो जाल्यार पुलीस शॉर्ट आसा इमिजिएट रिक्वायरमेंट तांकां PSI स्ट्रेंथ आशिल्ली 7 कितल्या तांचे कडेन थंय 3च PSI आसा म्हणजे एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ लायक 4 PSIs 1 लेडी PSI आनी 40 सुद्दां जर कॉन्स्टेबल तांकां अवेलेबल करत आय थिंक थिंग्स वील कम अंडर कंट्रोल बिकॉज रातचे पेट्रोलिंग करतलो जाल्यार तांचे कडेन कॉन्स्टेबल ना दीस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लेम. कॉन्स्टेबल ना हेजे कारण PCR आहा पळय व्हॅन पुलीस कंट्रोल जे चलता त्या व्हॅनीक 100 सबंद गोंयभर मेळून फक्त 133 स्ट्रेंथ दिल्ली आसा तांकां जाय आसले कितें तरी 600 त्यामुळे जाला कितें पुलीस स्टेशनावाले काडले आनी त्या व्हॅनीचेर घाल्या बरं ते एडेक्वेटली घालून ना कारण 3 शिफ्टीन ती गाडी चलोवची पडटा आतां मडगांव सारक्या जाग्यार खरें म्हणजे फातोड्ड्याक वेगळें पुलीस स्टेशन इज प्रपोज तुका ऑलरेडी फातोड्ड्याक वेगळें प्रपोज केला इट इज अंडर सँक्शन सायमल्टेनियसली द मॅनपॉवर इज बीइंग एनहान्स फाल्यां तुका सँक्शन दिलें आनी मॅनपॉवर ना अशें जायना आयज 26 पुलीस स्टेशन 24 कितें पुलीस स्टेशन आहा ती 32 सुमार जातली जवळ जवळ प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक पुलीस स्टेशन थोडे केसीस सोडून फातोड्ड्याक जो म्हाका दिसता 60-70 एक 80-82 स्टाफ सँक्शन जावपाची प्रक्रिया चालू आहा मडगांव आसा ते न भरपाचे कारण ते PCRाचेर गेल्या ही स्ट्रेंथ घेतले पुलीस एकदां की आमी ट्रेनिंगाचे शेड्यूल अशा रितीन वर्कआउट करता की थोडो कॉन्स्टेबलरी इमिजिएटली डिप्लॉय जातले. मेन प्रॉब्लेम थंय कितें जाला ऑफिसर्स तांकां PSI पळय आहा PSI जर एक 3 जाण तांकां इमिजिएट आनी एक लेडी PSI आतां बायलो मोर्चे काडटा काल सांगताले ते नुस्तेकारां खंय तरी बसलीं तांकां जर कितें करतलो जाल्यार तांचे कडेन पुलीस लेडी थोडी हांव चॅकअप करता एटलिस्ट एक लेडी PSI एक 3 PSI इतले तांकां जर प्रायोरिटीचेर आनी थोडे कॉन्स्टेबल जर तांकां प्रायोरिटीचेर दिले हें पळय मातशें मडगांवांत ह्या दिसांनी मातशें चालू जालें तें मातशें कंट्रोलान मडगांवांत गरज आसा कारण थंय पुलीस हे रेल्वे स्टेशन असल्यामुळे 2 IRB प्लटून्स टेम्पररी मडगांव सब डिव्हिजनाक अलॉट केल्ल्या फॉर प्रॉपर्टी ऑफेन्सीस कंट्रोल करपा खातीर देर 2 प्लटून्स ऑफ IRB हॅज बीन डिप्लॉयड बट दॅट इज एन टेम्पररी अरेंजमेंट बिकॉज दे कॅनॉट बी पार्ट ऑफ द पुलीस स्टेशन आय वील सी अबाउट PSI थंय एकदम PSI शॉर्टेज आहा ही गजाल खरी आहा आनी लेडी PSI व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेन्ना हांव एकच सांगता की हो प्रश्न तुजो आसतलो तो मडगांवच्या संदर्भान आसतलो न्ही सारको गोंयभरचें विचारूं नाका प्रश्न मडगांवचो आसा मडगांवचे जाता. स्पीकर सर जेन्ना आमगे गव्हर्मेंट आला तेन्ना खूब बब जाताली की आमगे हें एडमिनिस्ट्रेशन सारना जावं क्रायम रेट देंवलो ना म्हण हांव एकूच सांगूंक सोदतां की क्रायम रेट इज स्टील कंटिन्युईंग हेजेर मातशें CMान लक्ष दिलें हांव बब मानना बट मातशें लक्ष धरचें कित्याक दीस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट. एंड वन लास्ट क्वेश्चन इज दॅट Speaker sir, I think I have come to listen to the Chief Minister, not him. मातशें ताका सांग. आनी वन मोर थिंग स्पीकर फकत तेजेर लक्ष घालचें आनी कांय ना. स्पीकर सर ताणें आतां विशय काडलो म्हणून फक्त इतलेंच सांगता की क्रायम रेट हो कमी जावन ना ही टॅक्निकली गजाल म्हाकाय मान्य आसा आनी ताचें एक कारण अशें आहा की पुलीस डिपार्टमेंट
व्हर्च्युअली मॉरल तांचे गेल्या 3 वर्सां कंप्लीट काबार जाल्ले.